नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। विसर्जनान 1.5 दिसाची चवथ सोपली। गणपती लागलो वर्साचे वाटेक। पावसानय धरलो नेट, तरी आसोर साधून मारान फोगाचे गडगडात विसर्जन। दुसरे दिसा घराघरांनी पुजली नवी। छत्तीसगड, मध्य प्रदेशातल्या वादळी परिस्थितीचो गोंयचेर परिणाम। फुडल्या 5 दीस गोंयांत उटंगार। हवामान खात्याचो अदमास। फर्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्याची वणत कोसळ्ळी। शिवोले ड्रग्स आणि ईडीएम मुक्त करपाचो WRD मिनिस्टराचो प्लान। टुरिझम मिनिस्टराचे पॉलिसीक क्रॉस। ईडीएमावेल्यान सरकारांतूच 2 तोणां। खासा रिपोर्ट। आणि पोळे नाक्याच्या बुथाची आणि स्पीड ब्रेकराची लोकांक आडखळ। बुथाची शेड केन्ना कोसळत भर वचना। सरकारान शेड आणि स्पीड ब्रेकर काडचे, मागता लोक। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। 1.5 दिसाची चवथ सोपली। गणपती वर्साच्या वाटेक लागलो। नेमको चवथीक पावसान नेट धरला, तरी तातले तातूंत आसोर धरून लोकांनी फोगाचो गडगड केलोच। सकाळी नव्याची पुजा जाली। शेतपीक राखचें, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचें न्ही म्हणून दर एक फामिलीन गणपतीक गाराणें घालें आनी आशिर्वाद दिवन गणपती गंगेच्या वाटेक लागलो। मात चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन। चौथी कडेन नवें भात पीक वयर सरता। पयले कणस गणपती, पंचमीक घराघरांनी नवी पुजतात। नव्याची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखोवपाची गोंयकारांची परंपरा। शेत पीक राखचें, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचें न्ही म्हूण गणपतीक गाराणें। शेताची काय ना म्हणून ताका लागून विकते घेवचे पडटा। आयज चतुर्थीचो सण कितें पायस सण आसा, गोड पदार्थ करचो पडटा, ताका लागून विकते घेवचे पडटा। विकते घेवचे ना कितें करतले, शेतां सगळीं आहा। भुरगेपणांत आमी शेतान खेळटाले विटाले सगळें करताले न्हू रे। शेतां हांगा मायमोळ्यान रावता, ते लागीं आसता। आतां सगळें विकत हाडचें पडटा। शेतां सगळीं करून दवरल्यान आतां शेतां सगळीं पुरोवपाक लागल्या। कितें करी आतां म्हणून विकत घेवचें पडटा। नाजाल्यार पयलीं शेतान वचून काडटाले आमकां, आनी येताले आमी सकाळीं फुडें वचून। घरा कडलीं धाडटालीं न्ही जाणटी आमकां, वचून घेवन या म्हणून। सर्वांगी सुंदर सिंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव 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 जय देव। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा। हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, गुंजुळती नुपुरे चरणी गागर्या। जय देव 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 जय देव। 1.5 दिसाच्या गणपतीचें विसर्जन जालें, तरी अजून 5-7 दिसांचे आनी सार्वजनीक गणपती उरल्यात। गोंयकारांचो चवथीचो मूड आनी चवथीचे वारें अनंत चतुर्दशी मेरेन उरपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 5 दीस गोंयांत पावसाचो नेट आसतलो म्हूण पणजे हवामान वेधशाळेचो अदमास। छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांतल्या सायक्लॉनिक सर्क्युलेशनाक लागून गोंयांतय मोठ्या प्रमाणात पावस आसतलो। अष्टमी मेरेन गोंयांत पावस बरोच उणें आशिल्लो, मात फाटल्या 5 दिसांत सरासरी भरून आयल्या। आतां मेरेन गोंय नॉर्मल रेनफॉलाक फक्त 3% कमी म्हूण खातें सांगता। पावसाच्या नेटार गोंयभर पडझड सुरू जाल्या। फर्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्याची वणत कोसळ्ळी। चौथीक गणपती बरोबर पावस आयलो। आता पावसाचे 5 दीस, तरी चवथीच्या नेटार गोंयकारांक पावस लागना। लोकांनी पावसातूय गणपती हाडून 1.5 दिसाची चवथ फुलयली। हवामान खातें सांगता ते प्रमाण पावस 5 दिसांचो,
तो 5 दीस उरपाचो. फुडले 5 दीस गोंयभर असोच पावस पडटलो. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात तयार जाल्ले सायक्लोनिक सर्क्युलेशनाक लागून खंय परिस्थिती? As of now, there are systems existing in the Bay of Bengal, and there is a cyclonic circulation that is in Madhya Pradesh and Chhattisgarh region. So, in the combined effect of this cyclonic circulation in Chhattisgarh region as well as some upper air cyclonic circulations in Bay of Bengal, we are going to receive rainfall continue. As of today, for Panaji region, we have given a forecast of intermittent rain. And for the state of Goa, we are expecting widespread rainfall. That means most of the stations are going to get rain in the coming 5 days. And out of that, for first 3 days, for first 4 days, we are issuing a rainfall warning also. That means isolated stations can get a heavy rainfall. That means a rainfall of more than 70 mm for a day. So the condition of rainfall is going to persist the same for at least 2 to 3 days we are expecting. And maybe after that, there will be a slight decrease. As of now, we are observing the conditions, and if there is any change, we will be updating it accordingly in our website, and that will be given to the public information also. अष्टमी मेरेन गोंयांत पावस बरोच उणे आशिल्लो, मात फाटल्या 5 दिसांत सरासरी भरून आयल्या. आतां मेरेन गोंय नॉर्मल रेनफॉलाक फकत 3% कमी म्हूण खातें सांगता. हे 5 दीस जाता म्हळ्यार पावस उरिल्ले 3 इंचूय भरून काडटलो. Regarding record of rainfall, this year up to 26th August, we have received a rainfall of 204.7 centimeter, which is against a normal value of, that means the long-term average value of 262.5 centimeter. That means as of today, we are having a shortfall of 22% rainfall in this monsoon season. But any percentage change between 22%, plus 19 to minus 19% is considered normal. So as of now, in terms of meteorology, we are just 3% short of a normal rainfall. And considering the last year's rainfall up to 26th August of 2016, last year we had received a better rainfall. That means the actual rainfall value we received last year is of 260 centimeters. So even though last year rainfall was much better than this time, we are expecting monsoon to be active in the coming days, and hopefully the deficiency is going to get decreased, and we are going to get a normal monsoon rainfall this year also. गणपतीन 1.5 आणि 5 दीस आपल्या विसर्जनाची तयारी केली. 5 दिसांचे गणपती बरोबर पावसूय 5 दीस उरपाचो. फोगेरांची मातशी अडचण जातली तितलीच. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक ब्रेक.